कडसान मुझा मोनान मुझा कडसान मुझा मोनान मुझा जीसु जीसु तो ये राहों को जीसु तो ये जीसु जीसु तो ये राहों को जीसु तो ये जीसु मोगाड़ तो ये जीसु मोगाड़ तो ये जीसु जीसु तो ये राह जीसु तो ये जीसु जीसु तो ये राह जीसु तो ये काळीस मुझे मोगान भरतो काळीस मुझे शांतीन भरतो जीसु जीसु भरतो मोगान शांती भरतो जीसु जीसु भरतो मोगान शांती भरतो काळीस मुझे नितळ करतो काळीस मुझे निर्मोळ करतो जीसु जीसु करतो नितळ निर्मोळ करतो जीसु जीसु करतो नितळ निर्मोळ करतो काळजान मुझ्या मोडान मुझ्या काळजान मुझ्या मोडान मुझ्या जीसु जीसु तू ये राहों को जीसु तू ये जीसु जीसु तू ये राहों को जीसु तू ये हालेलुया 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 Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Aradan samya stuti samya namaskar samya vandan samya hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Aradantaka, Namanaka, Studitka, Chichidka, Vanditaundaka, Harsitaundaka, Navartaka, hallelujah, 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 hallelujah. Eucaristantल्या सोम्याचे आमची दिस्ट आमी दवरनासांव सोम्याचे हजरपण ह्या घडी आमचे मदें आसा
तोच आमचो देव आनी धनी, तोच आमचो रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार. त्याच सोमयाचेर आमच्या जेजूचेर ह्या घडये दिश्ट आमी लायता आसतना ह्या मौनपणांत, ह्या प्रशांत वातावरणांत ताचें हजरपण आमचे मदें बघचें प्रयत्न करया. सोमयाच्या संगतपणान थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आसाव. कीर्तन 139. सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्या आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडतां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतार आजुनी ना तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. अशेल विस्मीत जाणवाय म्हज्या गिन्याना भायर तितली उंच म्हज्यान ती आटावंक जायना. तुज्या अत्म्यातावन हांव खंय म्हूण वसूं. तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन वेल्यारी, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यारी थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलून व्हरतलो. तुजो उजवा हात म्हाका घट धरतलो. जेन्ना आमच्या जिवितांत देव आमचे संगत आसा, तोच आमकां सोलून व्हरता म्हणली अखंड पातयेणी आमच्या काळजांत आसता आसतना किर्तनगाराच्या बगणा बरी आमी म्हणूंक शकता, तुजे तावन हांव खंय वसूं. तुजे तावन हांव खंय फळाफळ घेवं. सर्गाक गेल्यार तूं आसाय. पाताळांत देवल्यार तूं आसाय. दर्या पलतडी वचून वस्ती करीन जाल्यार थंयसर तुजो हात म्हाका सांबाळन धरता. सोम्याचेर अखंड पातयेनी दवरलेलो व्यक्ती ताच्या जिवितांत असलो अनुभव सोडूंक शकता म्हणले सत किर्तनगार आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. ह्या घडये सोम्याच्या संगतपणांत आमी आसा. आमचे दिश्ट त्याच सोम्याचेर आमी दवरता आसतना, त्याच सोम्याचे हजरपण आमचे मदें आमी बघता आसतना ह्या घडये त्याच सोम्याक स्तुती करूंक, त्याच सोम्याचें आराधन करूंक, त्याच सोम्याच्या पांयांतळी रावून आमकां आमी ताका समर्पण करूंक प्रयत्न करया. गीत आमी गावया. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुज्या पांयांतळार रावतलो जेजू. तुज्या वाटेन हांव चलतलो जेजू. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. आतां आनी सदां तुज्या पांयांतळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयांतळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुजी हांव स्तुती करता. तुजी हांव स्तुती करता जेजू. तुजी हांव स्तुती करता. आतां आनी सदां तुज्या पांयांतळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना.
तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना हात उबारून हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया तुबारून सुमियाची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 अर्गां तुका समया जेजू अर्गां तुका समया जेजू आराधान तुका समया जेजू आराधान तुका समया जेजू वाकणी तुका समया जेजू वाकणी तुका समया जेजू नमस्कार तुका समया जेजू वैभव तुका समया जेजू सरपडता तुका समया जेजू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 येशुवे 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 आराधना येशुवे वंदन येशुवे स्तुति येशुवे महिमा येशुवे हालेलुया 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 सुमेस्तमी बुश्याम सुम्याक आमी पळोवया सुम्याच्या हजरपण आमच्या मध्ये अनुभव करता असतना देवाचे उतार मत्तेव सुवांजला अध्याय 5 जेजूची उतरां जावन आसात आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे रास तांचे रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायस देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली ही घडीभर सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा आमी आयकल्ल्या उतरांचो एक घडीभर मौनपळी नियाळ करता आसतना 8 बागींचो उल्लेखा पैकी आमी 3-4 बागी आमी आयकल्यो बागी म्हळ्यार कोण मोगाच्या इश्टानो मत्तेव सुवांजला अध्याय 5, 6, 7 ही 3 अध्याय आमकां जेजूच्या शिकवणेची उत्तम शिकवण म्हणले चिंता मुखांतर आमचे मुखार दवरता वांजेलिस्ट जेजूच्या शिकवणेंतली उत्तम शिकवण ही जायते व्यक्ती संवसारांतले जाणटे व्यक्ती प्रभावीत जाल्ली शिकवणे पैकी ह्या 3 अध्यायांतली जायती शिकवण न्ही केवळ क्रिस्तांव समर्थतेमध्ये बघाल अन्य जातीच्या लोकांमध्ये ही शिकवण प्रभाव घाल्ली जावन आसा आनी हेच्या सुवार्तेंत आमी आयकले 8 बागीची उतरां बागी म्हळ्यार कोण बागी म्हणलो शब्द आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत विविध हंतांनी आमी पळोवंक शकता बागी म्हळ्यार कोण विविध हंताचे बागी आमी पळयता जावंक बरो बरी भलायकी आसा बरें कुटुंबा जिवीत आसा ह्या संवसारांत तो बागी मनीस म्हूण आमी वलायता जो व्यक्तीक ताका बरें काम आसा ताची जिविताची स्थिती जावंक बरो आर्थीक स्थिती आनी इतर सगळे बरेपणान आसा सगळे बरेपण ताका जावन आसा जाल्यार तो बागी म्हूण आमी वलायता जर एक व्यक्तीक ताच्या भुरग्यां बाळांत हांव नात्रा पंतरांत हांव बरो मोग मेळटा ताच्या उतार प्रायेर कुटुंबादारांत हांव सांगातपण ताका मेळोन आसा जाल्यार तो बागी म्हूण आमी वलायता अशें विविध हंतांनी आमकां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पेल्यांनी आमकां बागी म्हणून वलायलेलें आसा जायत्या रितीन पूण आयच्या सुवार्तेंत आमकां आमी पळयता जेजू कोणाक बागी म्हणटा जेजू म्हणटा दुर्बळी आसात रुदान करतेली सादी बळी देवाची खुशी करूंक बुकेवची दया दाखोवची नितळ मनाची मुखार सून वेता ही उतरां जेजू असल्या व्यक्तीक बागी म्हणून वलायता कित्याक बागी म्हणून वलायता मोगाच्या इश्टानो
केवळ इतलेंच आमी चिंतूंक पुरोयत एक ल्हानसो संदेश आमी अशें समजोवयेत की ही सगळीं जेजून कितें उल्लेख केल्लें आसा रुदान करतलीं दुकां गळयतलीं सादी बळी दुर्बळी आनी कितें उल्लेख आमकां मेळटा ह्या सगळ्यांच्या जिवितांत तांची पातयेणी न्ही केवळ संवसाऱ्यांत वा संवसारी मनशांचेर संवसारी वस्तूंचेर बगार तांची पातयेणी जावन आसा देवाचेर तांची पातयेणी अखंड पातयेणी जावन आसा जेजूचेर म्हज्या जिवितांत देव म्हज्या दुर्बळकायेतावन म्हाका वाचतलो वा निवारतलो म्हज्या जिवितांत हांवें केल्ल्या जिवितांत हांव कितें रुदान करनासा त्या रुदानांतले देव म्हाका सांबाळून व्हरतलो म्हज्या जिविताच्या हर एका कश्टांतल्या संदिग्ध परिस्थितीन देव म्हाका सांबाळून व्हरतलो हांव कितें वावर करतां कश्टांचो वावर करतां पूण ह्या वावरांत हांव म्हाका बरेंपण फावो जातलें हें जावन आसा आनी कित्याक मोगाच्या इश्टानो असले व्यक्तीच्या जिवितांत जेन्ना देव बुन्याद जाता ताच्या जिवितांत बरेंपण फावो जाता देखून मोगाच्या इश्टानो जेजू असले व्यक्तींक तो बागी म्हणटा जेन्ना आमच्या जिवितांत हांव आनी तूं देवाचेर पातयेणी दवरचें प्रयत्न करता आमची पातयेणी आमच्या अखंड बरू असो क्रिस्ता थंय जेन्ना रोंबोन आसा तो वेळ मात्र म्हज्या जिवितांत तें बागीपण आमी आपणावंक शकता देखून ह्या घडये युकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासतना सोम्याचें हजरपण आमचे मदें आमी बगचें प्रयत्न करता आसतना मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत जर तर आमी पातयेणी दुसऱ्या वस्तूंचेर दवरल्या दुसऱ्या व्यक्तींचेर दवरल्या जर तर ती पातयेणी आज आमी सोम्याचेर पाटी हाडचें प्रयत्न करिना जाल्यार तें बागीपण आमी होगडावंक शकता देखून ह्या घडये सोम्या मुखार अशी आमी एक घडीभर आमचे दिश्ट ताचेर उबारत आसतना मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत हांवें तुजेर पातयेणी दवरूंक म्हाका तूं आदार दी म्हूण आमी मागया म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत मेटांनी सदांच म्हाका तुजेर पातयेणी दवरूंक आदार दी म्हज्या जिवितांत हांव रडतना रुदान करतना म्हज्या जिवितांत आशिल्लें म्हाका मेळनासतना जातना म्हज्या जिवितांत विविध रितीच्या दगदणेच्या वाटेंत हांव समकत आसतना म्हज्या जिवितांत बावडतांत शेळेपण येता आसतना फेथ क्रायसीस जाता आसतना सपनेल्लीं सपनां पंताक पावोवंक कश्ट मारता आसतना मोगाच्या इश्टानो आमच्या अखंड पातयेणी जेजूचेर मात्र आसूंक जाय ह्या घडये येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां पळयोवन आसा येवकारिस्तांतलो सोमी आमकां ह्या घडये आशिर्वाद दिवन आसा ह्या घडये ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरता आसतना आमची पातयेणी आमचो अखंड बरू असो जेजूचेर दवरच्याक सोम्याची कृपा ह्या घडये मागच्याक मुखार सरया पान संको 113 तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उसवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय तुझे शिवाय चिनियन संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय चिनियन उसवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय पातकाच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसणची येताना जिवितांत वाड सुकोण वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूंक तुझे शिवाय चिनिये संतोष ना सोमिया तुझे शिवाय चिनिये उल्लास ना सोमिया तुझे शिवाय चिनिये उसवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय
ऐकाताना चिन्येंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरांक तुज्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली उतर तुजे हांव आयकाताना जिन्येंतलो काळो पयसरताना मोग तुजो उतरांक तुज्या सांगताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिले तुजे शिवाय जिणें संतोष ना सोमिया तुजे शिवाय जिणें उल्हास ना सोमिया तुजे शिवाय जिणें उसवड ना सोमिया जिवीत हेरीते तुजे शिवाय जिवीत हेरीते तुजे शिवाय. मोगाच्या इश्टानो जेजूचे हजरपण आमी बघून आसाव सोमयाचेर आमचे दीस आमी दवरन आसाव जेन्ना सोमी आमच्या जिविताची बुन्याद जाता बरेपण बागीपण आमकां फावो जाता आनी तें बागीपण आपणाय जाय तर एक वाट आमकां पवित्र पुस्तक सांगता मत्ते वसोबंजल अध्याय 7 वळ 7 आनी मुखार आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें आनी बडया तुमकां उक्तें जातलें. निजा की जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमच्या भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतले आपल्या पुताक फातर दीत वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. सोमयाची उतरां आमच्या कानांत पडलेली आमच्या मतीर परत परत ती उतरां आयकोवचें सांगचें प्रयत्न आमी करया. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें. मोगाच्या इश्टानो जेजू मागण्याचो प्रभाव आनी त्या प्रभावाचो एक वांटो ताचो प्रतिफळ कितें आसा म्हणलें सत आमकां समजोवचें प्रयत्न करता. मागणें एक सकत आमच्या जिवितांत मागणें एक बोळ आमच्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी बरेपण तें बागीपण आपणायचें तर एक वाट आमकां जेजून दाखोवन दिवची जावन आसा. मागा तुमी घेतल्यात. मोगाच्या इश्टानो जेजूच्या जिविताक आमी पळोवंक गेले जाल्यार जेजून ताच्या जिवितांत मागण्याक दिल्लो तो महत्व आमकां हर एकल्यांक एक मेल फांगता म्हण येत. जेजून मागण्याक दिल्लो प्रभाव तो वांटो ताच्या जिविताचो वांटो म्हणलें बरी जालो. मागण्यात ताच्या जिविताचो वांटो जालो. सकाळींचे तो वरे विंगड सुवातेक गेलो. दिंबियांनी पडोवन बापा लागीं ताणें मागणें केलें. सगळ्या दिसाच्या मिसावा उपरांत सांज जाता सूर्य बुडोवन वेता आसतना परत वरे विंगड सुवातेक तो गेलो आनी ताणें मागणें केलें. बापाचें सांगतपण ताणें अनुभव केलो. ताच्या जिवितांत एक विशेष निर्धार काडूच्या वेळार बापाची संमती काणयोंक बापाचे चिंताप सारकें समजून घेवंक मागणें ताका आदाराचें जालें. सगळी रात ताणें मागणें केलें आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा आपोस्तलांक ताणें विंचून काडलें. एक वर्त निर्धार ताणें काडूच्या पयलें मागण्याक ताणें महत्व दिल्लें आमी पळयता. जेजू रुपांतराचें गडीत घडच्या पयलें जेजू मागणें केलें आनी आमरिफात त्या रुपांतराक तो एका रितीन साक्ष जाता आनी ताचे सांगत आसलेल्या आपोस्तलांक तो महत्व समजोवचें प्रयत्न करता. आपणाचो कुरीस वोवोवच्या पयलें गेत्सेमनी मळ्याक तो पावुरलो आनी त्या मळ्यांत देवा बापाचो संबंद ताच्या बापातय घट करचें प्रयत्न तो करता. तो जागो गेत्सेमनी मळो न्ही केवल एक मळो जावंक पावलो बगार तो जागो जावंक पावलो जेजूच्या जिवितांत बापाचें योजन आपणाच्या जिवितांत कितें म्हणलें समजून घेवच्याक. मोगाच्या इश्टानो
पवित्र पुस्तकांत विविध हंतांनी जेजू मागण्याचं महत्व समजोवचे प्रयत्न करता. जर आज हांव आनी तुमी आमच्या जिवितांत सोलवल्या आसात जाल्यार, जर आमच्या जिवितांत आमी पडलेली आसात जाल्यार, जर आमच्या जिवितांत आमच्या कुशलकायेक सडीत महत्व दिवन आत्मीक संगतीत महत्व दिनासतना रावलेले आसात जाल्यार, जर आमच्या जिवितांत आमकां पातकां करचें तें सवयेचें जावं पडलेलें आसा जाल्यार, जर आमच्या जिवितांत पवित्रपण म्हणल्यार संगतीत म्हज्या गमन व्हरूंक हांव फाटीं फुडें पळयतां, तर मगाच्या इश्टानो हाका व्हडलें कारण जावन आसा आमी मागणें म्हणलें सकत वा हातेर वापारी नासतना जाल्लें. जर आमच्या कुटुंबांनी आज समस्या सडीत उदेल्यात, जर पती पत्नी मदें समस्या चड उदेल्यात, जर मोगाचे विश्वासीपणाचे कुटुंब जिवीत जियोंक जर कोणी कश्ट नासात जाल्यार ताका प्रमुख कारण जावन आसा कुटुंबाचें मागणें. मोगाच्या इश्टानो आज आमी सबार जाणां विविध रितीचे निर्धार काणयोंक सोलवल्या जाल्यार, आमच्या जिवितांत बऱ्या निर्धारांतय वा एक खरो निर्धार काणयोंक आमी सोलवल्ले आसात जाल्यार ताका कारण जावन आसा मागण्याचें उणेंपण. मोगाच्या इश्टानो आमी समजूंक जाय मागणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक बळादीक सकत देवान आमकां दिल्ली, जेजून आमकां दाखयलेली. देखून ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी मागण्याचो महत्व समजोवचे प्रयत्न करता आसतना तें मागणें न्ही केवळ म्हज्या जिविताच्या म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत एक वांटो म्हणलें बरी न्ही, म्हज्या जिविताचो एक वांटो जाय. म्हज्या जिविताचो एक वांटो, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताचो वांटो म्हणल्यार हांवें सांजेची एक मागणें करचें वा आमोरी करची तितलें मात्र जाता. पूण जेन्ना म्हज्या जिविताचो वांटो जाता हर एका मेटांनी हांव मागण्या मरिफात देवा ते संबंध आसा करूंक साध्य जाता. हर एका मेटांनी पातकान पडच्या वेळार मागणें म्हाका एक बळादीक हातेर जाता. म्हज्या जिवितांत बरें निर्धार घेवच्याक हें मागणें म्हाका उपकाराचें जाता. देखून ह्या घडये येवकरिस्तांतलो सोमी आमच्या हर एकल्याचेर दीस लावन आसा. येवकरिस्तांतलो सोमी आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा. आमच्या काळजांत तो ह्या घडये आमकां सांगचे प्रयत्न करून आसा, मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात. येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये तितच कृपा आनी सकत बळादीक मापान फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं. पान संको 149 149. Mucha sumia, mucha teria, maka tu magong shika. Mucha sumia, mucha teria, maka tu magong shika. Sumia 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 magong shika. Jine nira satana rite ponte boktana. Sumia magong shika. Kunti dukin burtana dubaw maka dostana. Sumia magong shika. राग माका येताना धैर मुझे सुकताना. सोमिया मागोंग शिक. सुकी दाटी बोगताना विश्वास तो दंडळताना. सोमिया मागो शिक. मोजा सोमिया मोजा दनिया maka tu magong shika. Moja somia moja gania maka tu magong shika.
मन समाधान असताना मोळा आमची कुसकाताना सोमिया मागोंशिक सर्व माका संताना एक सुरो हांव जाताना सोमिया मागोंशिक विघ्नान वारा येताना कष्टांत हांव संपडाताना सोमिया मागोंशिक जिवितान चंचल जाताना कंगल जावन बसताना सोमिया मागोंशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंशिक मोच्या सोमिया मोच्या धनिया म्हाका तूं मागोंशिक म्हाका तूं मागोंशिक म्हाका तूं मागोंशिक सुमिसामिती बिगलिया मोगाच्या इश्टान आमकां समयती करया देवाचो उतरां नियाळ करच्या खातीर ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार करचें प्रयत्न करया. पवित्र आत्म्याचे ससा ह्या घडये मागच्या मुखार सरया. तो जावन आसा जाणवायेचें भंडार. पेंतेकोस्त दिसा उज्याच्या जिबे मुखांतर पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देवलो आनी सगळें देवाचें योजन पवित्र पुस्तकाची हर एक उतरां बवाडताची सतां तांकां समजली आनी अमरिफात तांच्या जिवितांत देवाच्या उतराक तांणी परगट करचें प्रयत्न केलें मात्र न्हय खऱ्या रितीन जियोंक तांकां साध्य जालें. ह्या घडयेंतच पवित्र आत्मो आमचेर देवों दी प्रत्येक करून देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या बाबाचेर आनी नियाळ करच्या आमकां हर एकल्यांक तोच पवित्र आत्मो जानवायेन बरोवन दी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें येणें जावच्याक गीत आमी गावंक मुखार सरया. पान संको 104 104 उभी पवित्रात्मा वरवा करुणिसि हो देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान तुका जेसू, अगलात तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5:5 वाक्यातावन 9 वाक्यपर्यंत. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो
आणि पत्क्यांच्या बोक्साणेचो संदेश जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून सौर परसांग परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पटयतलों, पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांत रावा जाय. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. ह्या नव्या वर्सा 2026 आमी प्रारंभ केला मात्र आनी आदल्या मागण्या जमाते वेळार आमचो नियाळ जावन आशिल्लो अभिषेकपणाचें महत्व म्हणजे अभिषेकपण जाल्ल्या वेळार मनीस नव्या चिंतपान भरता, नव्या सक्तेन भरता. आमी पळयता आराधना वेळार 8 भागी विशयंत उल्लेख केलें. सोम्या जिजून आपली सुवार्ता परगट करतना ते 8 भागी विशयंत सांगिल्लें. उपरांत अख्रेक ह्या संवसारांत हांव तो वेता आसतना सोमी जेजू अनेक महत्वाची संगत सांगता. ती जावन आसा अभिषेकपणा विशयंत. केदाळा मनीस अभिषेक जाता ताजें जिवीतच बदलता, जिवीतच संपूर्ण तरान बदलता. उदाहरणाक इस्रायल प्रजा इजिप्तांत भायर येता आसतना फाटल्यान तांकां इजिप्ताचें सैन्य धांवडावन हाडून आसतना मुखल्यान दर्यो आसा, फाटल्यान इजिप्ताचें सैन्य आसा. सकड लोक कंगाल जालो आनी भियेलो आनी आमकां कित्याक जिवेशी मारूंक हांगासर हाडून आयला. आमी थंयसरच इजिप्तांत रावचें बरें आशिल्लें म्हणून ताणें उल्लेख केलें. कितलो लोक आशिल्लो? गणनाच्या पुस्तका प्रकार लगभग 100 लाख दादलेस आशिल्ले. आतां 100 लाख लोक म्हणटा मुखार दर्यो आमी मोरा जाय, फाटल्यान सैन. आनी हें वास्तवीक तरान भायल्या दोळ्यांक सत दिसचे विशय जावन आशिल्ले तरी मोयजे अभिषिक्त जावन आशिल्लो तो दर्यांतल्यानी वाट पळयता आनी म्हणटा भियेनाकात, सर्वेस्पर तुमचे खातीर कितें करता पळया म्हणटा, कितें करता पळया म्हणटा. मोगाच्यान हें जावन आसा व्यत्यास सोम्या जिजून बसयल्लें तें अभिषेकपणा विशयंत ताचें महत्व. 2026 आमी सगळ्यांनी अभिषेकपणाचो तो अनुभव जोडून अभिषेकपणांत जियेल्या जाल्यार आमची दिश्ट उरल्या लोकांचे की विभिन्न जाताले. 100 लाख लोक म्हणटा आमी गुलाम जावंक तयार आसा. एकलो म्हणटा हांव गुलाम जायना, हांव स्वतंत्र रावता, म्हजी दिश्टच विभिन्न. कित्याक म्हजो देव ह्या दर्यांतल्यान वाट करूंक शकचो देव. दावीद राय तो ल्हानसो भुरगो ताका सामुएलान अभिषेक केल्लें. गोलियाताक पळोवन रागार पेटता, पूण उरले सगळे सैन्य भियान कामतात गोलियाताक. आनी वो दावीद खाबे आनी ताजें खालीच उस्त्रार सावला कडेन झगड्याक म्हूण वेता. राय पळयता आनी म्हणटा तुजे कडेन झुजाचें उस्तूर ना, झुजाचें हातेरान तुवें वेचें नाका. आनी ताचेर झुजाचें उस्तूर घालता, हातेरान दिता. संवसारीक दृश्टीर तें झुजाचें उस्तूर नासतना, झुजाचें हातेरान नासतना जिखोवंक असाध्य. अभिषिक्ताच्या दृश्टींत झुजाचीं हातेरां नाकात, झुजाचीं उस्तरां नाकात. तो खाली खाब्यांक घेता आनी एका पत्रांत त्या येदे व्हडल्या कोणाक सोलोवंक जायनातलें म्हणल्यार व्यक्तीक सलवयता. तर मोगाचें न्हू, तर अभिषेकपणाचें महत्व विशिश्ट जावन आसा न्हू. सोमी जेजू क्रिस्त ताणें आपोस्तलांक आशिर्वाद केल्लें. अक्रेक जिवन जाल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आशिर्वाद केल्लें आनी ताणें सांगलें म्हजें आशिर्वाद केलें इतलें पावता म्हूण सांगूं ना. परत जेजून सांगलें हांवें तुमकां आशिर्वाद केला, पुनर्जीवन जालां, तुमकां आशिर्वाद केला, तरी पूण तुमकां सर्गीचें देणें दिता तुमचेर पाठयतलो आनी सर्गींत येवच्या सक्तेन
तुम्ही बळवून जायसर शारांतच रावायचंय म्हळ्यार कितेंगी एक अभिषेकपणाक चड म्हत्व जेजू क्रिस्ती दिवन आसा आनी त्या देखून म्हणटा तुम्ही शारांतच रावा बळवंत जायसर म्हळ्यार अभिषेकपण पण तुमचेर बळादीक तरान ॲक्टिवेट जाता म्हणा सर आमी पळयता धर्मदूतच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायांत 4 आनी 5 वाक्य भोव अपुर्बायन अशें म्हणटा एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतल्यान भायर सरून वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयंत मुजस्स तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जो हांव उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्नान घेतल्यात हांगासर पळयचे एक चिंता बावतिस्मा मारिफात म्हाका आनी तुका पवित्रत्म आयला हांगासर एक आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा जो हांव उदकाचें स्नान दिलें कशें संपूर्ण मनशाक बुडयलें उदकांत आनी ताका वयर काडलो मनशाक उदकांत बुडोवन ताका वयर काडलो पवित्र स्नानांत थस्स प्रमाणे म्हळ्यार कशें हांवें तुवें संपूर्ण पवित्रत्म्याच्या झरींत न्हंयत बुडचें आनी त्यान तूं हांवें तुवें जियोवचें तें जावन आसा वर्ते व्यत्यास उदक एक लोटो उदक तुमचें आसा तो पियेतात काल जाता उदक तुमचे भितर आसा वय उदक तुमच्या भितर आसा पूण उदकांत तुमी बुडोवनात उदकांत बुडोवनात उदकांत बुडचें केदाळा जावं पुरो आमी सगळें आमचे वयर उदक आसा आमी एका दर्यान जावं पुरो न्हंय जावं पुरो बुडटा त्या सगळें उदक आवरत जावन आसा आनी आमी ताच्या पोंदा बुडटा उदक भितरेचें आसचें दुसरें उदक उदकांत बुडचें दुसरें त्या देखून एझेकेल प्रवादीच्या 47 पयले वाक्यातून आमी पळयता सुरू इल्लेशें उदक दोंपराच्या पांयां कडेन फस्ट पांयां कडेन म्हणसर येता आनीक हजाराती मुखार येता आसतना तें पांयाच्या गांठी कडेन येता उपरांत इल्लें मुखार वचून पेंगटा कडेन येता उपरांत गळ्या कडेन येता आनी उपयोग जायना तितलें महान झरींत आसता म्हळ्यार मनीस आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन 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 उपयोगच्या रितीर उदकानच लोटून व्हरच्या रितीर केदाळा पवित्रत्म्याचे लोटून व्हरता त्या दाळा मनीस विशेष तराचें अभिषेकपण ताचें थंय आसा अभिषेकपणा विशयी जायतें सांगचें आसा तरी कशें आमी अभिषेकपणो कार्याळ करयत म्हणलें सवाल कार्याळ करयत म्हणलें सवाल ताका 4 संगती तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां जेजून कित्या खातीर पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांकां आशिर्वाद दिले बेसांव दिलें तरी पूण तांकां जेरुसलेमा शारांत रावून मागण्यार रावून उलोव दिलें म्हणलें सवाल 4 संगती हांवें थंय उडास दवरूंक जाय पयल्यान पयलें आमची आत्मीक सकत वाडय जाय लौकिकतांत पयस वचोंक संवसारीकतांत पयस वचोन लौकीकपणांत जावन पयस वचोन आत्मीकपणांत जियोवच्याक त्या देखून जेजून सांगलें तुमी शारांत रावा ह्या जेजून सांगलें उतरां त्याच उतरां सांगचें जाल्यार म्हज्या बापान बसयलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावा सय हांगासर रावा तुमी रावा आनी पेंतकोस्त दिसा आमी जाणाव ते मागणें एका मनान मागणें करनासले खंयसर मोगाचे न्हू ते संवसारांत हांव मेकळे जावन आसले आनी सांजुवांच्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 15 16 वाक्य म्हणटा ह्या संवसारांत आनी तांतू आसल्या वस्तूंक तुमी भुलनाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना संवसारांत आसलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची फुसलवणी तशेंच जिवनाची फोकळ दौलत हें सगळें बापा तावन न्ही बगार संवसारांत तावन आयिल्लें आनी हें आसता म्हण आसा संवसाराची फोकळ दौलत आसता म्हणसर अभिषिक्तपणाचे अनुभव आमकां सोडूंक जायना
अभिषिक्तपणाचो अनुभव अभिषिक्तपणान जियोंक संवसारांत मनशान मेकळें जावंक जाय. असो अर्थ मोगाचो न्हू तुवें ग्रेस्त जावंक नजो म्हूण सांगना. तुवें संवसारांत घरांत जियो नजो तुवें तशें कर नजो अशें कर नजो म्हूण सांगना. इतलेंत सांगचें की तुमकां त्या संवसाराच्या ग्रेसकायेचो वैभवाचो एटॅचमेंट बांदपास आसूंक नजो. दुबळोत मनीस जाल्यार ताका संवसाराच्या ग्रेसकायेची दौलताची ह्या फुसलवणाची बांदपास आसा जाल्यार तो दुबळो जाल्यार तुका अभिषेक जायना. ग्रेस्त जाल्यार ताका जर तर ग्रेसकायेचेर एटॅचमेंट ना बांदपास ना बागार तो देवाच्या आत्मीक संगतीक चड म्हत्व दिता जाल्यार ताका अभिषेक पण जाता. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायांत 18व्या आनी 19व्या वाक्य अशें सांगता, सोरो पिवन बेबदें जावचें सोण सोडा, ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्रात्म्यान बरा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सुम्याची स्तुती करा. दुबळोय सोरो पिवंक शकता, ग्रेस्तय सोरो पिवंक शकता. दुबळो सोरो पिल्यार एक रीत, ग्रेस सोरो पिल्यार अनेक रीत न्ही. दुबळोय सोरो पिवन बेबदो जावन शकता, ग्रेस्ती सोरो पिवन बेबदो जावंक शकता. ग्रेस काय या दुबळे कायचेर वंदोन न्ही. बगार आसचें तुमी कशें त्या आत्म्याच्या आमालपणांत आसात. म्हणजे भक्ती गायना तुमच्या काळजांत उमळोन आसात की ताचेर वंदोन तुमी संवसाराचेर मेकळे जाल्यात आनी आत्मीक संगतींनी तुमी बुडल्यात म्हणलें कळोवन येता. आनी संवसाराच्या दोळ्यांच्या फुसलावणेक आमी बाली जावचें म्हळ्यार त्या देवसराक आमी एक आराधन केल्ल्या बरें. आनी त्या देखून आमी पळयता सामर्थ्याच्या 4व्या अध्यायान 8वें आनी 9वें वाक्य म्हणटा, उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर राजा तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशें जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितालो. म्हणजे संवसारचो वैभव दोळ्याची फुसलवणी अशी करता की हे पुरो तुका दिता, पुरो दिता. एक कर, म्हाका नमस्कार कर, अनुभव कर. पूण स्वामी जेजू म्हणटा ताका आयकना. कित्याक तो संवसारांत मेकळो जाता आनी आत्मीक संगतीक चड म्हत्व दिता. आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू आमकां मुस्तुदानांक मुस्तो आमी मागणें करतले आमकां अभिषेक पूण जायना. म्हळ्यार अनुभव तें एन्जॉय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाक एक गुत्त आसा. ह्या मनशाक इतलो राग आसो व्यक्ती हो आख्खा अभिषेक पूण भरलें जाल्यार हो रागान मुस्तुदानांक एक ताज्या जिबेन पाड उतरां येवन मुस्तुदानाचें जिवनच पाड जावंका. ह्या हो द्वेश भरीत व्यक्ती हो संवसारीक व्यक्ती आजचें तें अभिषेक पूण भरलें जाल्यार हो फाल्यां सगळें खालें खालें करून घालूंका. ह्या हो व्यक्ती कामुकपणाचो व्यक्ती आजचें तें अभिषेक पूण भरलें जाल्यार सगळें पाड जावंका. त्या देखून मोगाचें न्हू देवी पळयता अभिषेकपणांत भरोवन उमताचें जाल्यार आमी संवसारांत न्हू मेकळीं जाल्या अंगे पळयता. आनी स्वामी जेजू आशेता संपूर्ण आमच्या काळजांत ताचो मोग करूंक. त्या देखून गादींच्या पुस्तकांत आमी पळयता मोडण्याच्या पुस्तकांत 24 अध्याय 26 वाक्य म्हणटा, म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. सगळें आमचें काळीज सर्वेस्परा थंय आमी दिल्ल्या वेळार संवसारीक संगतीन जावन भायर येयल्ल्या वेळार अभिषेकपणाक अवकाश चड आसा. मोगाचें न्हू चड आसा आनी अभिषेकपणान मनीस बरोवंक जाता. सांजवांच्या 12व्या अध्यायान 24 आनी 25 वाक्य आमी पळयता, सतत हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मोरास जाल्यार येथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिणेक सांबाळटा. म्हळ्यार केदाळा संवसारीक संगतीक आमी मरण पावता, आत्मीक जीवन प्रारंभ जाता.
आत्मीक जीवन उगडता आनी अभिषेक पण पॉवरफुली चड आनी चड रितीर आमच्या जिवितांत अभिषेकपण चड आनी चड भरून येता मोगाच्यान. दुसरे सांगात, पयलें सांगलें संवसाराच्या संगतींत जावन मेकळे जावन आत्मीक संगतीक हुंदोण करी जाय म्हणून. दुसरे सांगत देवाच्या शब्दाक मान दी जाय. देवाच्या शब्दाक मान दिवचें म्हळ्यार आत्मीक तत्वां पाळचें. देवाचो शब्द म्हळ्यार कितें? देवान जेजून सांगलें आत्मीक तत्वां कितें म्हणून जेजून आपल्या उतरांनी सांगलें. देवाचें उतार आमकां सांगता नियमां कसलीं आत्मीक म्हणल्या विशयान सांगता. ते आत्मीक नियमां केदाळा मनीस पाळटा थंयसर देवाचो आत्मो आमचे भितर रास करून तो तें एनॉयंटींग तें अभिषेकपण अनुभव करूंक जाता. सांजवांच्या पयल्या अध्यायान पयले जावन तिसरें वाक्य अशें म्हणटा, वेळा काळा पुर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवा सवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. तिसरें वाक्य म्हणटा सर्व वस्तू ताजे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताजे विणे आयिल्ली ना. म्हळ्यार सगळें आसचें देवाच्या शब्दा वरवीं. त्या वेळा देवाच्या शब्दाक आमी म्हत्व दिता आनी देवाच्या शब्दाक चड प्रामुख्यता दिवन त्या नियमा प्रमाणे चलतात. थंयसर अभिषेकपण बळादीक तरान आमचे थंय कार्याकार जाता. त्या देखून सांजवांच्या 14व्या अध्यायांत 23 आनी 24 वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा, थवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजो उतार पाळिना. तुमी आयकतात ते हे उतार म्हजे न्ही बगार म्हाका पाठयले त्या बापाचे. म्हळ्यार केदाळा देवाचें उतार मनीस पाळटा, जेजूचो ह्या देवाचो मोग केल्ले पर्यंत जाता आनी केदाळा मोग करता देव बाप, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता. आनी केदाळा आमचे थंय वस्ती करता तें एनॉयंटींग व्हेरी पॉवरफुली एक्टिवेट जावन आमकां कार्यकार जाता. हांवें सांगलें पयलेंचें आमी संवसारांतून मेकळे जावन आत्मीक लागचेलें. दुसरें देवाच्या उतराक आमी मान दिवन ताजे थंय ते नियमां आमी पाळचें. तिसरें जावन आसा मोगाच्यान उपास मागणें. उपास मागणें मागणें मुस्त गरजेचें. मुस्तना उपास आमी करता. विज्ञाना प्रकारे उपास केल्यार बरें, जिवाक बरें. खालीच उपास करून कांय प्रयोजन ना. मागणें आसल्या वेळार उपास तें ताका फोर्स दिता, त्या मागण्याक बळ दिता आनी चड फावार दिता. त्या देखून उपास मागणें म्हळ्यार केवळ उपास न्ही, उपास मागणें गरज आसा आनी तांतू आसा सकत आनी व्हळ आनी थंयसर तें एनॉयंटींग पॉवरफूल जाता. आनी त्या देखून शिसांक एका देवसाराक भायर घालूंक जायना. आनी शिस जेजू कडेन विचारतात, आमकां जावना तुका कशें जालें? जेजू म्हणटा असलें देवसार उपास मागण्यान मात्र साध्य. उपास मागणें एनॉयंटींग पॉवरफूल करूंक शकता. आमी पळयता सालुकाच्या 4व्या अध्यायान पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत स्वामी जेजूको त्या थंयसर उपास करूंक येता आनी म्हणटा, जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडीतावन फाटीं परतल्ल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आशिल्ल्या वेळार देवसार ताका नडीत आशिल्लो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली. आनी परत 14वें आनी 15वें वाक्य म्हणटा, उपरांत ताळण्यो आनी 3 जाता ताज्या उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन गालिलियाक फाटीं आयलो. ताजे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्त ताका नांव वाडोवंक लागलें. त्या देखून उपास मागणें मोगाचें न्हू, व्हेरी पॉवरफूल जावन एनॉयंटींग स्ट्रॉंग तरान एनॉयंटींग जावंक एक्टिवेट जावंक आमकां करपा दिता.
ते मागणे इतल्या बळा देगी पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें मागण्याच्या महत्वा विशयी सांगलें मागणे इतल्या बळा देगी जाकोबाच्या सांत जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमी पळयता 17-18 वाक्यांत एलिया आमचे बरेचसे एक मनीस गांवार पावस येनाय म्हूण ताणें काळजान थावन मागलें काय कशें मागलें काळजान थावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक तेंबो लागून पडलो ना परतून ताणें मागलें आनी थवळ मळबार तावन पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें त्या देखून सालोकाच्या 11व्या अध्यायांत 13 वाक्यान सोमेजीचो बारी अर्थबरीत रितीन अशें सांगता खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गेचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत मागा आनी पवित्रत्वाची सकत चड आनी चड मापान तो तुमकां दिता चड आनी चड वर्त रितीर तो पवित्रत्व दिता ह्या देखून स्वामीजीचो सांगता मागा आनी तुमकां आत्म्याच्या सक्तीन एनॉयंटींग विल बी व्हेरी पॉवरफूल रितीर आमच्या जिवितांत जाता मोगाच्यान चवथें जावन आसा वर्गावण ह्या आमी सांगता इम्पार्टेशन मुखांत हांवें सांगलें पयलें संवसारांत मेकळें दुसरें देवाचें उतार आनीक नियमां आत्मीक नियमां पाळचीं आनी तिसरें आमी पळयलें येदोळसो थंयसर मागणें उपास मागण्या मिशन आनी चवथें मोगाच्यान इम्पार्टेशन मुखांतर म्हळ्यार वर्गावण तें 2 रितीर जाता एक देवात डायरेक्ट अभिषेकपण जाता ह्या त्या कोणाक लागीं विशेष तरेचे अभिषेकपण कॅरियर्स ऑफ होली स्पिरीट म्हणटा हांव कोणा लागीं अभिषेकपण आसा तांणी मागल्या वेळार तांचेर अभिषेक म्हण तांचे लागीं अभिषेक म्हण येता आमी पळयता सल्मोंक कशें जालें पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्याय 5व्या वाक्यान आमी पळयता सर्वेस्पर सल्मोंक राती एका स्वप्नांत दिश्टी पडलो तेवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग 9वें वाक्य म्हणटा तुज्या फर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी नांतर येदे वडपर्जेक चलोवंक व्हरूंक कोण सकात 12वें आनी 13वें वाक्य सांगता हांवें तुवें मागलें तें दितलो हांव तुका इतल्या बुदवंतकायेन आनी जाणवायन बरलें काळीज दितलो गी तुका सोमासोम आजून कोणूच आसलो ना आनी तुज्या उपरांती कोणूच आसचो ना त्या भायर तुवें मागोवंक नातलें हांव तुका दितलो इतली ग्रेसकाय आनी इतलें वैभव की राया मदें तुका समासम कोणूच आसचो ना मोगाच्यान मुस्तुबटे आमी एनॉयंटींग ह्या अभिषेक म्हूण चिंतना देवाचें उतार प्रगट करचें अभिषेक म्हूण मात्र चिंता सर्वेस्पर देव अभिषेक एनॉयंटींग जावंक करो तुमच्या वृत्तेचें एनॉयंटींग अभिषेक म्हूण दिता आनी तुमी वृत्तेंत उसल्या पावंडाक तुमी पावतात तुमच्या बिझनेसाक एनॉयंटींग दिता तुमी टॉप बिझनेसमॅन जातात हांगासर सल्मोवाक कितें दिलें सल्मोवाक जाणवाय आनी बुदवंतकाय दिली एनॉयंटींग दिलें ताजे उपरांत ग्रेसकायेचें आनी मान आनी गौरवाचें ताका एनॉयंटींग मेळ्ळें आनी त्या देखून थ्रूआउट तेज्या जिवनांत ग्रेसकायेंत मानान आनी गौरवान तो जिवंक शकलो त्या देखून उडास दवरया अभिषेकपण आमी 2026 आमी मागता आसतना उडास दवरया सर्वेस्परा लागीं अभिषेकपण मागया बरो नवरो जावचें बरो बापूय जावचें बरी आवय जावचें बरीं भुरगीं जावचें बरें विद्यार्थी जावचें बरें प्रोफेसर जावचें बरें आमच्या कामांत हर एकान खंयच्यान म्हूण ना मोगाच्यान एनॉयंटींग गरज आमकां आनी ती एनॉयंटींग आयिल्ल्या वेळार जिवनांत सगळें परिवर्तन जाता आमची पळोवन जी दिश्ट बदलता आमकां धैर्यान आमी भरता मोगाच्यान आनीक आमी पळयता आमकां सकाळांक उत्त आसा धर्मदुजा कृत्यान 2ऱ्या अध्याय 3ऱ्या आनी 4थ्या वाक्यांत पेंतोकोस्ताच्या दिसा त्या सिसांक वयर तावन वज्याच्यो जिबो देंवन आयलो देवा तावन डायरेक्ट एनॉयंटींग आयलें आनी तें आत्म्याच्या शक्तीन भरलें हें आमी सगळ्यां जाणाव मनशां तावन कशें येता आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 9 वाक्य म्हणटा नूनाचो पूत जोशुआ जाणवाच्या आत्म्यान बरो नासलो कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले सर्वेस्परान मोइजेक दिलो आदेश पळोवन इस्रायेलींनी तेजें उतार आयकलें
उडासतोरा मोय जे पवित्रत्म्या अभिषेकपणान बरल्लो ताणें नूनाच्या पुता जोशवाचेर हात दवरलो आनी ह्या खातीर कितें जाता थंय नूनाचो पूत जोशवा जाणवायेन व्हरता म्हळ्यार ट्रान्सफरींग एका व्यक्तींतल्यान अनेक व्यक्तीक एनॉयंटींग ट्रान्सफर जाता. आमी नव्या सोल्ल्यान पळयता पयल्या सांबोलोन तिमोथेकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा ह्या पसत तिमोथेचें दुसरें पत्र पयलो अध्याय 6वें वाक्य ह्या पसत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड झाडाशें कर म्हणून हांव तुका उलो मारता. कितें करता तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्याचें देण्याचें केंड झाडाशें म्हळ्यार हात दवरल्या वेळार देण्याचें देणी आयली ती केंड झाडाशें. पयल्या पत्रांत तिमोथेच्या पयल्या पत्रांत आमी पळयता 4थ्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा मालगाड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरल्या वेळी प्रावाद उतरां सरी तुका लाभलेल्या आत्मीक देण्याची अलक्ष्य करिनाका. मालगाड्याने हात दवरले प्रावाद कर तांकां देणी आयली आनी ती देणयेचो अलक्ष्य करनाका म्हळ्यार ट्रान्सफर इम्पार्टेशन थंयसर जालें आनी ह्या मुखांतर ते अभिषिक्त व्यक्ती जाले मोगाच्या न्हू. आज आयच्या ह्या उतरांचो आमी एक मोठ्यान परत नियाळ करचो जाल्यार जेजून 8 भागी सांगल्यो तो मनीस 8 भागेचे व्यक्ती निजाय की भागी अकरेक अनेक संगत सांगली एनॉयंटींग म्हळ्यार अभिषेक म्हण जो कोण अभिषिक्त जाला मोगाचो न्हू तो भागी जिवान जियेता. कित्याक तितलो धैर्यान भरता तितल्या जाणवायन भरता तितल्या अजापा करूंक शकता तितलें ताजें जिवीत उन्नतेक पावता. आनी हे एनॉयंटींग हे अभिषेकपण आमकां कार्यगत जाय जाल्यार कशें थंयसर सुंदर दरवाट्या लागीं थोंटो आसलो पेद्रून येवन पेद्रू कडेन ताणें मागलें. पेद्रो म्हणालो म्हजेडे भांगार या रुपये ना पूण देवाच्या नांवान म्हजेडे कितें आसा तें तुका दिता म्हणून ताका ऊट आनी सल म्हळें. तक्षणच तो ऊट आनी सल्लो. पांय ताका आसले मोगाचे न्हू पूण तो पांय उपयोग करिनातलो केदाळा त्या पेद्रून ताज्या ताका आसल्या अभिषेकपणा द्वारे ऊट आनी सल म्हळें. तक्षण तेजे पांय घट जाले आनी तो चलोवंक लागलो. आनी त्या येदोळ एक देवळाच्या भायर बसलो तो व्यक्ती देवळाच्या भितर वचोंक तो शकलो. आज हांव आनी तुवें मोगाचें न्हू आमचें तें पवित्रत्म्याचें देणें आसा. कित्याक बौतिस्मा मुखान म्हाका तुका पवित्रत्म्याचें देणें आसा तरी पूण तें पवित्रत्म्याचें देणें विशेष रितीर कार्यगत जावन विशेष रितीर वर्त्या मापान कार्यगत जाय जाल्यार ताजें अभिषेकपण हांवें तुवें भोगोवंक जाय जाल्यार आमी 4 संगती गरजेचात. पयल्यान पयलें संवसारांत हांव संवसारीक संगतींक तांचें बंदपासतावन भायर येवचें. सर संगतींतल्यान भायर येचें म्हण हांव संवसाराच्या संगतीच्या बंदपासतावन एटॅचमेंटांतल्यान भायर येवचें. लौकीक संगतींक आमकां म्हत्व दिवंक आमी प्रयत्न करचें. दुसरें आमी देवाचें उतार जाणा जावन देवाच्या नियमा प्रमाणे त्या आत्मीक नियमा प्रमाणे जियोवचें. तिसरें उपास मागणें सोडोवचें आनी ह्या मुखांतर आमचें अभिषेकपण एक्टिवेट चड आनी चड करचें. चवथें सर्वेस्पराचें डायरेक्ट इम्पार्टेशन चड आनी चड आमकां जातलें. ह्या आमकां मोगाचे व्यक्ती पवित्रत्म्यान भरलेले व्यक्ती आमचेर हात दवरता आसतना आमचें तें आसलें तें कितें आसा मोगाचें न्हू एकदम एक्टिवेट चड आनी चड जावन विशेष तर अभिषेक जावन 2026 वर्स अभिषिक्त व्यक्ती जाल्ले जावन आमी संवसारार परजळचे दिवे जावन जियोंक आमी सर्वेस्पर लागीं कुमोक मागया. आमीन. सर्गेंच्या बापा तुज्या अभिषेकपणान आमकां बर तुजी ती पवित्र सकत आमकां तुजे तावन पयस वचन अशें तुज्या हजरपणान जियोंक आदार जावं. हर एक घडये तुज्या अभिषेकपणा मुखांतर आमी सारके जिवितान निर्धार घेवंक
तुझ्या कुशेप्रमाणे जियेवंक, दुष्ट शक्तींच्या पासांतले रक्षण जोडूंक आणि तुझ्या पवित्रात्म्याचो सांगात जोडणं आत्मीक वाडावळ आमचे ते येवंक तुजो दैवीक आधार लाभोवन आशिर्वाद सी म्हण मागता. समर्पण करता हांव सोम्या आमची शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री. सोम्या तुजे आशिर्वादा वरवीं आमी सबार तेंमतावन तुज्या ते एक जावन जियेवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुजे उतार परगट करूंक सोम्या आमी आमची सेवा दिवन आसा. ह्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमची सेवा तूं मानून घेवन ती बळवंत तरान वाडय आनी साबार लोकांक तुजे सरशीन वडची सकत तुज्या उतरा मुखांत्र नानान त्या कोनशां पावाशे आशिर्वाद सी म्हण मागता हांव. आमकां तुजे अभिषेकपण चडय आनी जशें तूं बरें करीत गेलोय त्याच प्रमाणे आमी तुजे पाटलावी जावन बरें करीत वचूंक आनी तुजी सुवार्ता परगट करूंक आमकां दोडत्यान अभिषेक कर म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 आरबाशे करबरा बरबा हालेलुया 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 देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. सगळा देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मोसो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. मोसो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमकां तुवें दिल्ली देणी आशिर्वाद सुंच्या पासत. सोम्या ती देणी आनी फळां चड आनी चड मापान वाडय आनी त्या मारिफात संवसारान बरेंपण करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तेलाय म्हण मागता. आमच्या वाडावळीक आत्मीक वाडावळीक येवच्यो हर एक अडकळी तुज्या पवित्र रक्ताच्या हातेरान मोडून घाल आनी आमची आत्मीक वाडावळ चड आनी चड मापान वाडोवन तुज्या राजाचे एक बळवंत हातेरान जावन आमी मारपाड जावच्या पासत तूं आमकां अभिषेक कर म्हण मागता हांव. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या काळजान मोग करता. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मंगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या तुज्या परजेक. सोम्या तुझे रक्षण हर एकल्याक तूं फावो कर. खंयसर आमचो भावार्थ आचार सोंक आनी पाळूंक अडकळी आसात थंयसर तुजें दैवीक हजरपण आसा कर्ण त्यो हर एक अडकळी मोडून घाल सोम्या आनी तुजें रास ह्या संवसारी स्थापन जावंक जाय आसली कृपा आनी आदार लाभोवन आशिर्वाद सी म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. दाविदा बोरी हांव, जोबा बोरी हांव स्तुती करता.
दावीद बरी हांव नाचता जोब बरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव नाचता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसाक पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसाक पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या हरी एका पिडेस्ताक आस्पत्रे आनी चिकित्सा घेवच्यांक कोणूच आदार नासतना एक सुऱ्या आपापल्या घरांनी पिडेन कोस्टोवच्यांक अनाथांक विधवींक निराधारांक खाण जेवण नासतना वळवळतेल्यांक हरी एकल्याक समर्पण करता सोम्या तुजी दैवीक काकूळ तांचेर वळय तुज्या स्पर्शान तांकां गुण कर तांची दुखां पुसचो हात जावन तांच्या कुटुंबांनी तुजें हजरपण आसा कर वाड दाखोवचो दिवो जावन हरी एकल्याक जिवितांत उत्साह उल्हास पाटय सोम्या आनी हरी एकल्यानी तुजेर दिश्ट जोकूंक आनी तुजे तावन येवची ती आशिर्वादां स्वीकार करूंक जाय आसले कुरपेचो आदार तूं लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या म्हजो रसांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोगळा सोम्या आमी जियेवचे परिसर तुज्या हातान समर्पण करता थंयसर सोम्या हरी एका कडेन तुझे दैवीक हजरपण आसा करना ते आशिर्वादीत कर बऱ्या परिसरांत आमी जियेवंक जाय आसली करपा तूं लाभय आमच्या विरोध असलेल्यांक तूं परिवर्तन कर आमी तांचो मोग करूंक एकामेका सोडदोड करूंक तुजी सुवार्ता हेरांक वांटूंक जाय आसले बरें मन आनी काळीज आमाचो मेस्तां थंय रस म्हण मागता हालेलुया 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 जेसू आपयतासा जेसू आपयतासा मोचे नाव उलो मारून जेसू आपयतासा जेसू आपयतासा जेसू आपयतासा मोचे नाव उलो मारून जेसू आपयतासा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
येशू आम्ही आमचे विद्यार्थी आमच्या काळजात समर्पण तुका गरज आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या घराण्याचे आमच्या परिवाराच्या आमच्या वर्षाच्या पिढीचे आमच्या वर्षाचे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्याचे हसरपण आमच्या मध्ये बघून असाव. युकरिस्तनलो सोमी ह्या घडी आमकां आयकून आसा. ह्या मौन प्रणांत ह्या पवित्र वेळार सोम्याच्या पांयांतळी आमच्या गरजो आमी उबारून आसाव. सोम्याक आमी आमकांच समर्पण करून आसाव. आमचे कुटुंब आमच्या वैयक्तीक जिवीत आमचो वावर आमच्या जिविताची हरी एक कश्ट करणी सोम्याक आमी ह्या घडये समर्पण करून आसाव. तसो सोमी आमकां हरी एकल्यांक स्विकार करूंक आयतो जाला आसता. ताचे समोर आमच्या काळजाची हरी एक बगणा उसारचें प्रयत्न आमी करया. ह्या युकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या जिवितांत सागो दिवचे प्रयत्न आमी करया. युकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या कुटुंबाक व्हरचें प्रयत्न आमी करया. युकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या वावऱ्या जाग्यार व्हरचें प्रयत्न आमी करया. युकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या जिविताच्या हरी एका मेटांनी संगतपणांत व्हरचें प्रयत्न आमी करया. जंय खंय आमी येताव जंय खंय आमी आसाव आमच्या उलोवण्यांत आमच्या नट्यांत सोम्याक दिवचे प्रयत्न सडीत जावंक जाय. सुवार्थेक साक्ष जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या घडये तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद आनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना प्रत्येक करून आमकांच आमी जेजूक समर्पण करया. मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत सदांच सोम्याची जावन जियोंक आमकां जेजूचो आदार गरज आसा. क्रिस्ती बबडत आमच्या काळजांनी ओंपलोलो सदांच त्या बबडतांत आमी जिये जायतर जेजूचे संगतपण आमकां गरज आसा. युकरिस्तांतले जेजू आम्हा हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. ह्या आराधनांत भाग घेवन आसचे आमकां हर एकल्यांक तुज्या कृपेन आनी सक्तेन तूं बर. सदांच आमच्या जिवितांत तुजे थंय आमचो विश्वास कसोंक तूं आमकां आदार दी. तुजे थंय आमची पातयेंनी सोडूंक तूं आमकां आदार दी. जिविताच्या मेटांनी कश्ट संकश्ट येता आसतना आमच्या जिवितांत निराशपण येता आसतना आकांताची बोगणां येता आसतना विविध रितीच्या सोलवणेक आमचे जिवीत प्राप्त जाता आसतना मगळा जेजू बावडतांत उणेपण शेळेपण हें नाशें तूं आमकां सांबाळन बर. आमची पातयेंनी आमचो विश्वास सदांच तुजेर दवरूंक तूं आमकां कृपेन आनी सक्तेन बर म्हण जेजू ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता. जेसु क्रिस्त मुसोराय पुद्वेन तो सोप्ता ना आरम ना ताकान येता तो सस्नाक सस्ना. मोगाच्या इश्टान ह्या घडये सोम्या मुखार आसचे आमी प्रत्येक करून कुटुंबा जिवीत जियोंक कश्टोवन आसच्या जोड्या कडेन खातीर प्रत्येक करून आमी मागचें प्रयत्न आमी करया. ह्या समाजान जायत्या जाणां मदें प्रत्येक करून क्रिस्तांव लोकां मदें विच्छेदनाचे वेगळ्या सराचे चिंताप सडीत जावन आसा. ल्हान व्हड कश्टांक लागून ल्हान व्हड समस्यांक लागून कुटुंबा जिवीत जियोंक कश्टोवच्या हर एका जोड्या आसो ह्या घडये सोम्या आमी उगडास काडटा. मगळा जेजू तुवेंच तांकां सांगत हाडलें. तांच्या एकपणा मरिफात रस्त्याच्या वावरांत तांकां तुवें सांगतपण दिल्लें मिसांव दिल्लें. पूण मगळा जेजू नाना कारणाक लागून कुटुंबा जिवीत जियोंक कश्ट मारच्या हर एका जोड्याक सोम्या ह्या घडये तुज्या मुखार आमी समर्पण करता. मगळा जेजू हर एका जोड्याक तूं आशिर्वादीत कर. कुटुंबा जिवीत देवाचें योजन म्हणलें समजोन जियोंक तूं तांकां आदार दी. मनान लेखूंक मोगान जियोंक विश्वासीपण दाखोवंक तूं तांकां आदार फावो कर. कुटुंबा जिवितांत ल्हान व्हड समस्या उदेतना मानस्ताप उदेतना विविध रितीच्या कश्ट संदिग्ध स्थितींत तांचें जिवीत कश्टांत आसतना एकामेकाच्या संगतपणांत जियोंक आनी ह्या मरिफात मोगळा जेजू कुटुंबा जिविताचो महत्व समजूंक तूं तांकां आदार आनी कृपा फावो कर. ह्या घडये तुज्या लागीं परतून आमी मागता. काकुळतीन नीत करता बिरमोती सोतोरासा पाकांतान हांव बोग मारता आसरो मोजो ताळो आयकता. मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आमी समर्पण करता. पिडेन कश्टोवन आसच्या आमच्या भाव भयणींचो आमच्या मोगाच्यांचो आमच्या कुटुंबादारांचो
आणि कोणे मागोंक सांगला त्या हर एक पिडेस्त भाऊ बहिणींचो मगळा जेजू तुझी कृपा तुझी सकत या पिडेस्ता थंय दराळ मापान वत म्हणून आमी मागता कॅन्सर आनी इतर मार्रेकार पिडे वरवीं कश्ट नासच्या ल्हाना व्हडांक युवा जनांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर तांच्या कुडींत बरे भलायकेचे देणे तांकां तूं फावो कर प्रत्येक करून मगळा जेजू आमी विशेष करून तुज्या लागीं मागता आमी कोणाक मागता म्हणून बसयलेलें आसा त्या पिडेस्तां खातीर आमच्या मोगाच्यान उगडास काडून तांच्या बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर आमी मागता आसतना मगळा जेजू आमची मागणी आमची विनंती तो स्विकार कर बरी भलायकी आमकां आनी जे कोणा खातीर आमी ह्या घडये ह्या मौनपणांत आमी मागोन आसा तांकां हर एकल्यांक सोम्या सुबामपणान तुजे कृपे देणे आनी बर म्हूण आमी प्रत्येक करून मागता वेळा काळा पूर्वी एकलोच तो राजा महिमेच्या सिंहासनात तांडरास तो करता सणसणार सर्व सक्तेवोन ताची पदवी आणि संसार सांभाळता रायतो म्हजो रायतो सोम्या जेजू तुजे मुखार आमी समर्पण करता आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट निराशपण आकांत एकसुरपणाची बोगणा भेबिरांतीची बोगणा कावजेनीची बोगणा मगळा जेजू ही सगळे तूं स्विकार कर हाचे मरिफात सबारांचे आमचे जिवीत कश्टांचे जाला आमच्या मतींतलो काळजांतलो संतोष नापायस जाला सदांच भेबिरांतीन जिवोवचें वातावरण आमच्या जिवितांत जाला मगळा जेजू सदांच आमची पातयेनी तुजेर आमी दवरता ह्या युकरिस्ताच्या प्रत्येक करून ह्या युकरिस्ताच्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एकल्यांक आमकां हर एकल्यांक माध्यमा मुखांतर भाग घेवन आसच्या हर एकल्यांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर जंय खंय तावन आमी ह्या घडये मागोन आसा आमची दूख आमची विराराय सगळी पयस जावं दी आमच्या जिवितांतले सगळे संकश्ट सोम्या सोसून व्हरच्याक आमकां आदार आनी कृपा फावो कर आमच्या जिविताच्या विविध रितीच्या कुर्सा वाटेन कश्टांच्या वाटेन सलवणेच्या वाटेन आकांताच्या वाटेन सोम्या तूं आमकां सडय प्रत्येक करून सोम्या कशे एम्मावसाच्या वाटेर तुवें शिसांक संगत दिल्ले बरी म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटाच्या वाटेन सोम्या तूं तांकां आमकां हर एकल्यांक संगतपण फावो कर तूं आमचे संगता आसाय म्हळी संपूर्ण पत्तेणी आमच्या काळजांत धरून जियोंक पवाडतान जियोंक नव्या बरवशान जियोंक तूं आमकां ह्या घडी आशिर्वाद आनी बर म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता आपोर्चिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर्चिसू गुण करचिसू दैविक सक्तेन तुझ्या गुण करचिसू सोम्याची बेसावां घेवंक आमी आयती जावया Idea boda sakramenta sang naman karuya purvila त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सलबोनवेच्या अस्कत विश्व्या बाबाटाची बोलते प्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता प्रार्थुयं ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन